बाबा करायला दे 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 करांदे दे दे बाबा बाबा करांदे लोक Yara la carrera pari kere te memente kere yara la carrande rampa di de yara la carrande re pare kere te memente re kele gibi yara la carrande rempa la coronte be baba gada la coronte de baba gana de baba lo coronte yara la carrande la mai nitti yara la carrande re pare kere te memente re kele gibi yara la toronto be baba gara lo coronte de baba la carrande Yara la carrera partire te che le gibi yara la carrera entera la carote be bagara dolo corotto da baba ba de mama ma yara la cara dolo de bebe ne yara la carrera de baba cara la toro me menente de baba caranta de gerente le de baba caranta Bibi era la carande la maya neninti era la carande rapari che rete me mentere che le intera la papa carato lo tonte rete pe papi tondo do baba era la carado lo coroto bebe Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आम्ही Hallelujah. मागण्याद्वारे आता आम्ही स्टार्ट करूया. मोगळा बापा यावेळा का ते तुका अर्गांदीत असताना आयच्या या दिसा का ते तुका अर्गांदीत हांव मोगळा बापा या वेळा का ते तुका अर्गांदीत हांव तुझ्या त्या अपरिमित कृपा खातीर तुका आम्ही अर्गांदीत हांव तुझ्या मोगा खातीर तुका अर्गांदीत हांव तो थोडो वेळ तुझ्या आजारपणांत आमकां रावोंक आमकां शिकोवंक बापा तुझे उतर आमकां शिकोवंक तुवें आमकां हर एकल्यांक हांगासर आपोवन हाडलाय तुवें आमकां विंचून काडलाय बापा तुवें आमकां विंचून काड तुझ्या त्या आजारपणांत आमकां रावोंक थोडो तुजे उतार शिकोवंक आमकां तुवें हांगासर आपोवन हाडलाय तुका अर्गां दिता हांव बापा तुजे उतर म्हणटा देवाच्या आजारपणांत गुडो दोंगर मेणा बरी करगाता म्हण वय तुझ्या आजारपणांत ते खली परिस्थिती आसूंक पुरो कसली परिस्थिती आसूंक पुरो बापा ती मेळना बरी कोण आसा बापा हांगा कोण पुरो युट्यूबार पळयतात वा ह्या झूम मिटिंगान कोण पुरो जॉयन जाल्यांत हर एकल्यांक तुका समर्पण करतना पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय हांगा हर एकली आमी एकामेका मेळोवन आमी शिकोवन आसा बापा जायती सतां उगडापण जाल्यांत बापा आनी ती सतां पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय आमी खंयच्या चंचल जायनासतना बगार सताचें हें उतर सत कितें आसा ते मात्र हांगासर शिकोवंक बापा पवित्र आत्म्या संपूर्ण जावन परत्यान म्हाकाच तुज्या कंट्रोलाक हाड घे तूं शिकय तूं शिकोवन धा हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. द लॉर्ड आमी Hallelujah. ऐकता की सगळ्यांकी ऐका sister. Praise God. प्रेज गॉड आमी जिपेच्या भाशेविशीं शिकोवन आसल्या गेल्या त्या सोमारे आमी शिकल्या फर्स्ट बेनिफिट्स आता आमी शिकया तांतो सेकंड बेनिफिट्स तांतो सुमार 100 लागी आसात 100 आमी एक एक शिकून या आज आमी शिकया दुसरे बेनिफिट आसा फर्स्ट कोरिंथी 14:2 कोण बायबल शेअर करतात आमी जिबेच्या बसांनी उलयतना आमच्या बापा लागीं मुखार उलोवची भास जावन आसा आमकां एक मुखार उलोवंक ती दिल्ली भास जावन आसा जिबेची भास जालो गी बायबल शेअर केलो गी Praise God. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो
देवा लागी उलयता शिवाय मनशा लागी उलयना. आत्म्यान प्रेरीत जावन गुपीत संगतीत उलयता तरी तो उलयता ते कोणाकी समजना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगा कितें म्हणटा, हांगा गुपी कोण बाप्पा कोण त्या भाशेन उलयता ती एक बाप्पा लागीं उलोवची भास. आतां हांव एक वर्ड उलयता, शिकारी बालारी करी बाबा बाबा. हांव कोणा सांगाता उलोवन आसता हें? अरे उलय जिबेची भास कोणाक आनी एक्टिवेट जावना तांणी ती समजून काणी गेल्यार मस्त बरें आसा. कोणा लागीं उलोवन आसा हांव? नवी संगीत गी आमच्या बापा लागी उलोवन आसा. आमच्या बाप्पा लागीं आमी ती उलोवन आसा. देवा सांगाता आमी ती उलोवन आसा. ती कोणायकी अर्थ जायना, कोणायकी अर्थ जायनातली भास आमी प्रेज गॉड. कित्याक म्हण सांगल्यार देव आत्मो जावन आसा, तशेंच हांवूय आत्मो जावन आसा. आमी देवातावन जल्मल्ली भुरगीं, वैगी देवातावन जल्मली. आमी बॉर्न एगेन जाल्ली भुरगीं. आमी लास्ट वीक शिकले बॉर्न एगेन आमी कशें जाल्ले म्हळ्यार आमी बॉर्न एगेन जाले. केदाळा जेजूक म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव म्हूण केदाळा आमी स्विकार केल्ले. आमी बॉर्न एगेन जाले. आमी नवी रचना जाल्या. आमी नवी रचना जाल्या उपरांत आमी देवाची मोगाची भास आनी आमकां ही जिबेची भास दिल्या बाप्पा लागीं उलोवंक. मोगान दिल्ली भास ती, मोगान आमकां उलोवंक. त्या देखून आमी पळोवंक गेल्यार एग्जाम्पल आमी केदाळे खाण घेता. एक भुरग्या सांगाता आमी उलोवचें. एक 6 म्हयन्यांचे 7 म्हयन्यांच्या एका बाळशा लागीं आमी उलयता. वैगी थोडे पटी आमकांच आमी क्वेश्चन करता. वैगी कोणाक अर्थ जायनातली भास हांवें कित्याक उलय जाय? कित्याक म्हाका जाय ही भास? कोणाक अर्थ जायना न्ही, कित्याक? आमी तेंचं एग्जाम्पल आतां एक बाळशा लागीं 6-7 म्हयन्यांच्या बाळशा लागीं आमी कशें उलयता? गुड मॉर्निंग, म्हाका खावंक दी, म्हाका जेवंक दी, तशें उलयता गी बाळशी? वा आमी कशें उलयता? तुका खावंक जाय गी, जेवंक जाय गी, तुका बिर्याणी जाय गी, तशें विचारता गी? तशें आमी उलयना. आमी कशें उलयता? एक मोगाची भास आमी म्हणटा लेले कुटू कुटू, तशें वैगी एक भास ती एक मोगान ती आमी उलयता. मोगान त्या भुरग्या लागीं उलयता, त्या बाळशा लागीं उलयता. एक आवय त्या बाळशा लागीं उलयतना, ती मोगाची भास उलयतना ती बाळशाक अर्थ जाता आनी ती बाळशाक काय करता, त्या सायडीन ते एक्सप्रेस करता. वय आसता वा एक स्मायल दिता, ते आनीक चड आवय लागीं ते खेळोंक. म्हळ्यार तो संबंध आवयचो आनी त्या बाळशाचो संबंध एकवट म्हळ्यार रिलेशनशीप. ते एक तितलो तो म्हळ्यार अन्योन्यते म्हळ्यार तो एक संबंध. त्या संबंधांत आवय आनी ते बाळशे उलयता. आवय हांगा उलयतना बाळशे रेस्पॉन्स करता. वैगी तशेंच आमी आमच्या बापाक भुरगीं आतां आमी भुरगीं जावन आसा. आतां आमच्या बाप्पा लागीं उलोवंक आमी कितें उलयता ती भास आमी त्या खंयच्यान उलयता ती आमच्या बापाक ती अर्थ जाता. त्या देखून आमी नव्यान जल्मल्ले वरवीं आमी आमच्या बापाक भुरगीं. त्या देखून आमच्या बाप्पा लागीं उलोवंक दिल्ली भास जावन आसा ही जिबेची भास. प्रेज गॉड. हालेलुया. केदळा ही जिबेची भास आमी उलयतना, ही एक अन्य भास आमी उलयतना थंय सर्ग या भुंयच्या विशयांत मध्यवर्ती जावन मिडिएटर जावन ताचें कार्य तो निर्वाण करता. केदळा आमी जिबेची भास उलयतना सर्ग या भुंयच्या या विशयांत या एका संवसारांत विशयांत मध्यवर्ती जावन म्हळ्यार मिडिएटर जावन तो कार्य निर्वहन करता. त्या देखून थोडे विशय पळय आमकां ते जावंकूच जायना.
मस्त कठीण परिस्थिती असता वा ये जायना थोडी भुरगी आवय बापायचे उतार ऐकाना मस्त हट करतात. Praise God. ऐकता मग ऐकत ऐकत हट करतात वा थोडे पटे 15-20 वर्सात कोर्ट केस असता. कोर्ट केस जायना म्हणल्यार तर एका परिस्थितींत असता. ते दाळा कित्याक कशें जाता वा म्हाका हें कितें करचें म्हणून कळना. ते दाळा आमी केदाळा जिबेच्या बासांनी उलयता त्या दाळा आमच्या सर्गींच्या बापाक तें गोत्त असता. सर्गींच्या त्या बापाक गोत्त असताना त्या दाळा ते आमकां मिडिएटर जावन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुम्ही पळया जाय जाल्यार हांवें मस्त पटी पळयला थोडे पटी आमची भुरग्यांच्या विशयेंत जावंक पुरो थोडी कामां जायनातल्या टायमार थोडी मस्त असाध्य कामां थोडी ऑफिसाची कामां जावंक पुरो बँकाची वा खंयचे एका जायनातल्या टायमार हे जावंकूच जायना म्हणल्या परिस्थितींत आमी केदाळा जिबेची भास ही आमी उलोवन येता. पवित्र द्वारे आमी ती उलोवची जावन आसा. ही भास उलोवन येताना इमिडिएट अलौकिक रितींत ते काम जाल्लें आसा. हांव चिंता हांगा जायत्या जाणांची टेस्टमनी आसा. जायत्या जाणांक ते कोणाक उलोवन तो अनुभव जाला तांकां तें काम इवन आमी मिनिस्ट्री केतना जावंक पुरो आमकां कळना ते कितें उलय जाय कशें उलोवचें कितें म्हणून त्या टायमार तांकां कांय गोत्तूच आसना. देवाचे त्या उतराची समजून आसना तांकां कसलो जाता समजून काणयेकू. त्या दाळा आमी जिबेच्या बासांनी उलोवन गेल्ल्या टायमार आमचेर मुखार वचून पवित्र आत्मा थंय वचून काम करता. कितें जाय ते पवित्र आत्मा वचून तांकां शिकयता आनी पवित्र आत्मा थंय ते काम तांकां सुलाभायेन ते समजूंक ते देवाचे उतार समजूंक जावं दी वा काम जावं दी व्हडले थोडे पटी व्हडल्या ऑफिसर्सांक मीट जावंक आसता. त्या टायमार तशें कितें उलय जाय कशें कितें म्हण कळना. त्या टायमार वचून पवित्र आत्मा आमचेर न्ही पयले वचून काम करता. ते दाळा आमकां इजिली ते आमकां मेळटा. इजिली आमकां ते काणयोंक जाता आनी आपणावंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी ही जिबेची भास आमी उलोवंक शिकोवंकूच आसा. एकली आमी उलोवंक जाय. आमी चिंतूंक पुरो तूं कितें उलयताय कोणाक अर्थ जायना. कोणाक अर्थ जावचें हांगा गरजेचें न्ही. म्हाका आनी म्हज्या बापाचो संबंध मात्र. कोणाक अर्थ जायचे म्हणना. तुमच्या सायडीन बसल्ल्याक वा तुमच्या घरच्यांक तुमच्या घरांत भुरगीं गो कोणी आसा जाल्यार तांकां अर्थ जायचे म्हणना. तुमच्या बापाक ती अर्थ जाता. बापाक अर्थ जावची भास जावन आसा. आतां आमकां गोत्त आसल्या भाशेन आमी मागतना आमच्या सायडीच्यांक आमच्या हर एकल्यांक शेजारच्यांक हर एकल्यांक ती समजता आमकां गोत्त आसल्या भाशेन. जाल्यार ही भास आमी उलयतना कोणाक अर्थ जायना. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव सांगता जाल्यार शिकारी बलारिका ही कोणाक म्हणे अर्थ जाली गे हांगा शिरी बाबा बालारी कतलारी करी मा बाबा अर्थ जाली गे ना. वय कोणाक अर्थ जावना. अर्थ जाल्यार मात्र काल करता त्या सायडीत हांव न्हू तो रिप्लाय दिता. अर्थ जायनातल्यार रिप्लाय दिना. त्याच देखून ही बापाक मात्र अर्थ जाता. ही दुसऱ्या कोणाक ती अर्थ जायनातली. त्या देखून एका दाळा आमी जिबेच्या बासांनी उलयतना देवाचे उतार सांगून जिबेच्या बासांनी आमी चड उलयतना आमकां इमिडिएट ताचे रिजल्ट पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 सैतान तशेंत एके पटी आतां फॉर एग्जाम्पल युथाच्या विशयेंत खेळटा. युथा लागीं तांकां एक हाड वाटेक आपोवन व्हरचें जावन दी पाड सवयेक आपोवन व्हरचें. त्या एका सवयेंत पडुल्ले आसात ऐकनात सांगिल्लीं घरां हेले जायते जावन आसा. जायते आमच्या कुटुंबान जावं कोणाच्या कुटुंबांत जाल्यार थोडे पटी केदाळा आमी तांकां देवाचो आत्मो तांचेर आसा. जेजून तांकां अभिषेक केला. जेजू क्रिस्ताचें मोन तांकां लाभलां. अशें एक 5 मिनिटां सांगून उरल्या टायमार आमी जिबेच्या बासांनी केदाळा ते इमॅजिनेशन करून आमी उलयता जाल्यार आमी रिजल्ट पळोवंक साध्य आसा. बेगीन आमी
रिझल्ट पळोवंक जाता. आतां एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं आमी कशें कितले वेळ उलयता. आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं आमी मस्त घंटेगटल्यान उलयता. फॉर एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार लव्हर्स आसात जाल्यार लव्हर्स कशे उलयतात ते घंटेगटल्यान उलयतात. तांकां मम्मी आपयता वा डॅडी आपयता वा कोणी कितें उलयता तें तांकां फरक पडना. ती कालें करतात कंटिन्यूस इवन लिपोवन आनी तांणी उलयतात ती कोणाक अर्ती जायना त्या टायप ती उलयतात. वैगे ती काल करता तांचो मोग ती एकामेका ती मोगान उलयतात. मोगान ती ती काले करतात उलोवन ती एन्जॉय करतात. वैगे ते मोगान उलोवन तशेंच तांकां ते फोनाक ती टायम जालो फोन दवर म्हळ्यार तांकां ते फरक पडना. ती कालें करतात कंटिन्यूस ती उलोवन आसतात. तशेंच पळोवंक गेल्यार नवी काजारी जाल्ली जोडी पळया तुमी ती तशेंच न्हय कितली उलोवनूच आसतात कंटिन्यू ती उलोवनूच आसतात. तांकां कोण आसा कोण ना तें ना तांकां आनी हांगा तांकां सांगल्यार डिस्टर्ब केल्यार ती आनी एका जाग्यार वचून जाल्यार उलयतात. म्हळ्यार तितलो तो एकवट तांचे ते तो संबंध तांचो तो एकवट ह्या संसाराचो संबंध. तेंत आमकां रसल्या आमच्या बापा लागीं तो संबंधांत उलोवचें जावन आसा जिबेची भास. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या एका संबंधान त्या एका एकवटांत त्या एका रिलेशनशिपांत आमी उलोवचें जावन आसा आमच्या बापा लागीं. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी चड आनी चड आमच्या बापा लागीं उलोवचें मस्तू गरजेचें जावन आसा. आमी बापा लागीं सोडल्यार आमी पळयलें स्क्रिप्चर 1 कोरिंथी 14:2 आमी आमच्या बापा लागीं आमी मुखार आमी उलयता. कशें एक बाळशें बापाय लागीं कशें आपणाची सगळी स्टोरी सांगता. फॉर एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार भुरगीं हॉस्टेलांत शिकून घरा येताना एक सॅटर्डे संडे ती घरा आयली म्हळ्यार ती मस्त आत्रेगून उलयतात. तांचे कितें जालें 1 वीक कितें जालें मस्त तांणी उलोवचें सांगचें आसा. थंय जाल्ल्यो स्टोरीज पुरा सांगूंक आसा इवन डॅडी लागीं मम्मी लागीं. तशेंच आमी आमच्या बापा लागीं उलोवचें. आमकां कळा जाय आमी म्हज्या बापा लागीं हांव उलोवन आसा. म्हज्या बापा लागीं हांव ही मोगाची भास उलोवन आसा म्हणून गोत्त आसले वरवीं आमी निरंतर ती उलोवंक आसा. निरंतर कंटिन्यूस ताका टायम ना ताका लिमीट ना ताका कालें एक ताका एक कालें म्हणटा ताका एक कालें एक हें ना घडी ना ताका एक अर्री एक घडी आमी उलयत कंटिन्यूस आमी ती त्या संबंधांत आमी रावून उलोवंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी ती उलयतना आमी पळया देवान कितलो आमचो तो मोग करन. देव फिलिपिकारांक 2:6 आनी 7 देवान आमचो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाक तो सरी समान आसलो आनी तो कितें करता ताका सोडून ताकाच तो सगळें सोडून ह्या संवसाराक तो एक सेवका बरी येता. मनशा रुपार तो येता. तांतूं तें बरयलां आमी वाचया एक पटी. सैबान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. भगार मनशासारको जावन गुलामाचो रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. प्रेज गॉड. मनशा रुपार तो येवन मनशा रुपार तो जावन गुलामपणांत तो जावन गुलामपणाचो एक हें काणयेन तो ह्या संवसाराक आयलो. पळय तितलो तो मोग ते दळाक तो आयिल्ल्या टायमार देवाची एक महिमा तो एक काणयेन ह्या संवसाराक येता. तो एक देवाचे त्या एक सरी समान जावन तो येता आनी ह्या संवसाराक येवन ताची सेवाची ती जिवीत तो परिपूर्ण करता. परिपूर्ण करून तो परत्यान फाटी वेताना तो म्हणटा हांवें तुका बसयल्लो तो आत्मो तो स्वताचो पवित्र आत्मो हांव तुका दान दिता म्हणटा.
कितें तो बसयल्लो पवित्र आत्मो हांव तुका तो दान दिता तो जावन आसा बापा लागीं उलोवंक आमकां सहाय करता, आमकां बापा लागीं उलोवंक तो हेल्प करता. प्रेज गॉड. थोडे पटी आमी चिंताव न्ही म्हाका तें आसा गी गिफ्ट, म्हाका तें जाता गी उलोवंक, हांव तितलें पवित्र ना जाल्यार केदाळा आमी पवित्र आत्म्याक डिपेंड जाता. हांगा देवाचें उतर म्हणटा तो पाटी येता आसतना म्हणटा हांव तुका त्या स्वताचो आत्मो हांव तुका धाडटा, हांव स्वताचो आत्मो धाडटा आनी हांव तो बसयल्लो पवित्र आत्मो तुका धाडटा आनी तो बापा लागीं उलोवंक तुका हेल्प करता म्हणटा. प्रेज गॉड. त्यात देखून पवित्र आत्मो आमचे भितरच आसा. आमी पळोवंक गेल्यार 1 कोरिंथी 3:16 कितें म्हणटा तूं पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसा. पवित्र आत्मो खंय आसा? आमच्या भितरच आसा. तो पवित्र आत्मो आमच्या भितरच आसले वरवीं आमी तें कितें तोंड सोडल्यार जालें. आमी आमकां ते आसा जे तान आमी उलय जाय म्हण थोडी पळय टंग्स करतना ओगेत रावतात, कांय उलयनात. म्हळ्यार तांकां तें गोत्तून हांव म्हज्या बापा लागीं उलोवन आसा वा पवित्र आत्म्याद्वारे हांव तें उलोवन आसा म्हणलें तांकां ती जानवाय नातले वरवीं ओगेत रावन पळयतात. तशें करचें न्ही. आमी हर एकल्यान आनी ती भास मोनांत उलोवंक जायना. तुमी तोंड सोडून ती उलय जाय. तोंड सोडून तुमी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी हर एकली ती भास आमकां उलोवंक आसा. केदाळा आमी जिबेची भास उलयता गे पवित्र आत्म्याद्वारे उलयता गे आमकां त्या एका लेवलाक म्हळ्यार त्या एका मट्टाक तो आमकां बाप्पा लागीं उलोवंक त्या एका मट्टाक वचून आमकां उलोवंक जाता. हांवें पळोवंक गेल्यार पयले स्टार्टींग दिसांनी तें जायना. स्टार्टींग दिसांनी आमी 5 मिनिट्स उलयता, 10 मिनिटां उलयता वा 15 मिनिटां उलयता. केदाळा आमी कंटिन्यूस उलयता जाल्यार आमी उलयतना त्या एका लेवलाक आमी वचून पावता. त्या एका अंतू सर्गींच्या त्या अंतू आमी वचून पळोवंक जाता आनी आमी तें कितें आसा त्या सर्गींत कितें सगळें रेडी करून दवरलां आनी ह्या संवसाराक तें हाडूंक इजी जाता. त्या एका अंतू आमी उलोवंक जाय. बेश्टे एक उलोवचें न्ही. आमी उलयतना आमकां फस्ट समजून जाय म्हज्या बापा लागीं हांव उलयता म्हण. पवित्र आत्म्याद्वारे म्हज्या बापा लागीं हांव उलयता म्हण. तुमी दोळे दांपून पळया, ट्राय करा. एटलिस्ट एक 1 hour एक अर्दो घंटो आमी दोळे सोडून तिशीन इशीन पळोवच्या बदलाक 1 hour दोळे दांपून एका रुमांत बसून तुमी उलोवंक पळया, उलोवंक ट्राय करा, पळया त्या दाळा जावचो अनुभव. स्टार्टींग दिसांनी जायना. स्टार्टींग दिसांनी आमी एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एक जिम्माक येसो मनीस एक स्टुडंट ताका इमिडिएट तो मसल्स बिल्ड करिना वयगी तो प्रॅक्टीस करता. आज तो कितले एक हाफ kg हें केल्यार फाल्यां सेकंड चड करता, इल्ले चड एक्सपिरियन्स करता. आनी आज म्हाका दुखलें म्हणून ओगेत बसोंक दिल्या काल जाता प्रॅक्टीस चुकता पयली. आज दुखता नाका म्हाका वचना करिना. तशें करिना तो प्रॅक्टीस करता. आज वेता, फाल्यां वेता, परवा येता. कंटिन्यूस तो प्रॅक्टीस करतना ताचे काल ते बॉडी ते काल बिल्ड जावंक आसा तो बिल्ड जाता पळय. तशेंच आमी जिबेच्या भासांनी उलयतना स्टार्ट करीजे. आज 5 मिनिटां, फाल्यां 10 मिनिटां, 15 मिनिटां, 20 मिनिट्स आमी कंटिन्यू अशें प्रॅक्टीस करतना दिसाक 5-10 मिनिटां चड करते गेल्यार कळटा. लास्ट तुमी 1 hour वा 2 hours कंटिन्यूस केदाळा उलयतात तेदाळा अलौकिक कामां सुपर नॅचरल त्या आत्मीक संवसारार कितें बापान रेडी करून दवरलां, हर एक करून दवरलें ह्या संवसाराक आपणावंक वस्तू सुलभायेन आमकां तें आपणावंक जाता आनी बेगीनच तें मॅनिफेस्टेशन जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थोडे पटी आमकां डाऊट येता हांव इतलें मागता इतलें करता टंग्स करनासतना वा या आमकां गोत्त आसलेल्या भाशेंत कंटिन्यूस ते मागून जातात 1 घंटो 2 घंटे 3 घंटे तांतू जाल्यार तांकां तें मागणें जाल्लें तर एक तांकां समाधान आसना. तांतू ते खंयचे मॅनिफेस्टेशन पळयनात.
केदाळा तुम्ही तेंच जिबेच्या भासांनी उलयतात ते मॅनिफेस्टेशन तुम्ही बेगीनच पळोवंक जाता, ते अनुभव बेगीनच तुमकां जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ब्रदर रोनाल्ड ब्रदर कले संगीत ह्या विशयांत पीटर ब्रदर आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय आमी जिबेच्या भाशेन उलोवचें म्हळ्यार आमी एक मुग्ध जावन उलोवचें. मुग्ध म्हळ्यार ल्हान भुरग्यां कशें ताच्यात मतींत कितेंच राटावळी आसना आनी कितेंच ताका वट्टूक आवाज करचे, ताचे कडेन खंयचेय दुसरे संगती आसनात. ते दाडा आमी कितें आमकां म्हळ्यार आतां आवयक कळटा एक भुरग्यांक कितें सावंड करता, कितें ताका जाय जे, कित्याक रडता हें आवयक कळटा. तशेंच आमी केदाळा ते आमचे बाकीचे म्हळ्यार आमचे कुडीचे हर एक आमी दारां दामपून आमी अन्य भाशेन उलयतना आमी दुसरे हर एक राटावळी आमी बंद करना. केदाळा आमी ते देवा सोबे आमी कनेक्ट जाता आत्म्या रुपार. कितेंच नासतना आमचे संवसारी चिंतपां जावं दी आमच्यो खंयच्योय राटावळी नासतना आमी केदाळा कनेक्ट जाता. ते दाळा आमी ते बगूंक आमी बेगीनच बगता आनी ताचे रिजल्ट आमी एक्सपेक्ट केल्ल्याचे वरवीं चड आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी मिनिस्ट्रीकांनी वेताना थोडे कडेन वचूंक जायना. आमी केदाळा ते टंग्सांत आमी प्रेयर स्टार्ट करता आनी आमी ते आमचे ध्यान मन तातूंत आसता. ते दाळा आमी थंय अलौकीक रिजल्ट आमी पळयता. आमी खंय मिनिस्ट्रीक वेता थंय कित्याक म्हळ्यार पयलेंच आमकां आडायता थंय वसनातले बरी वा कितेंय, पूण आमकां थंय गेल्ल्यार आमी ते आमी जिबेच्या भाशेन आमी उलोवन आनी देवाच्या उतराच्या प्रमाणे आमी ताचें ध्यान म्हळ्यार ते पॉन्डरींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत, त्या प्रमाणे आमी जिबेच्या भाशेन उलोवंक गेल्यार ते दाळा आमी अलौकीक थंय रिजल्ट पळयता. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. पीटर ब्रदर. Praise God. वय ते गलतात स्क्रिप्चर 14:2 ब्रदर. प्रेज गॉड. जाले स्क्रिप्चर. पुढे हांगा बरयला ना की त्या विचित्र भासाने उलयता तो देवा लागी उलयता शिवाय मनशा लागी उलयना. प्रेज गॉड. ते देवाक आनी मनशाक मात्र ती कळी जावनची भास म्हळ्यार देवाच्या आत्म्याक आनी देव आत्मो आमी आत्मो आमच्या आत्म्याक आनी देवाक मात ती भास समजता. त्या देखून ही भास कोणाय की समजना, प्रत्येक जावन सैतानाक समे समजना. केदाळ आमी भासाच्या ध्यानाने मागता सैतान कन्फ्युजन जाता, ताका आमी खंयचे खाले मागून आसा म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल कळोंक कळना. आनी एक दुसरे पॉयंट म्हळ्यार एक देवा लागी उलोवची मोगाची भास सोडा. तुम्ही सांगल्या बरे कशे एक आवय भुरगे लागी उलयता कशे आलेले कुटू कुटू, ती भास न्ही, ती मोगान उलोवची. त्या भुरग्याक आनी आवयक मात्र समजता. त्याच रितीन आमी कितें उलयता आमी आत्म्यान प्रेरीत जावन उलोवचें. आमी न्ही आत्म प्रेरीत जावन उलयल्या वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी देवाच्या आत्म्याक मात्र ती कळी जाता. आनी मुखार बरयला आत्म्यान प्रेरीत जावन गुपीत संगत्यो उलयता म्हळ्यार आमी जायते सिक्रेट उलयता. आमकां गोत्तू ना सिक्रेट, आमकां गोत्तू ना. म्हळ्यार एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार केदाळ आमी भासाच्या ध्यानाने मागता या सैतान आमकां मुखार खाल्या मनी प्लॅन करनासतना पुरो आमी सिक्रेट उलोवचें. म्हज्या आत्म्याक गोत्ता आनी देवाच्या आत्म्याक हांव कितें मागता म्हणून गोत्ता तें कोणायकी कळना. केदाळ हांव आत्म्यान प्रेरीत जावन उलयता सिक्रेट उलयता. कितेंय म्हज्या विरोध कितें पास मांडला जाल्यार सैतानान ते पुरो त्या वेळार डिस्ट्रॉय जाता. कित्याक म्हळ्यार सैतानाक आमी खाले उलयता म्हणजे इवन सैतानाक मात्र न्ही कोणाय ती समजनाटल्या वरवीं ते एक एडवांटेज आसल्या वरवीं ताका आमी आतां उतरांनी मागतना हर एकल्याक समजता. वेगळी आतां देवा जेजू तुजे काय निगून केल्याक हांव तुका अर्घ दिता उतरां सांगची ही आल्या करतना कोणायकी समजना. त्या देखून हर एक खाल प्लॅन केला ते पुरो डिस्ट्रॉय जाता.
आणि गुपित सांगत्यो आम्ही आमकां गोतून आम्ही कोणापासून मागूंक बोलू आम्ही कोणायकी एक मागण्याची गरज असूंक बोलू आमकां गोतून केदाळ आम्ही आत्म्यात प्रेरीत जावन मागता गुपित सिक्रेट आम्ही उलयता ते आमकां गोतून आमच्या आत्म्याक आनी देवाच्या आत्म्याक मात्र कळी जाता या खंयचीय एक काले रेवलेशन असो बरो उगडापण असो बरो ते आमच्या आत्म्याक आनी देवाच्या आत्म्याक मात कळीत जाल्ल्या वरवीं केदाळ तो अवकाश संदर्भ येता आमच्या मुखल्या जिवितांत आमी कितें उलयला ते सिक्रेटी आमकां कळीत पळयतात कळीत करता त्या देखून आत्म्याक जावन उलोवची भास इम्पॉर्टंट केदाळे ती आमी कंटिन्यू करूंक जाय एका दिसा मात्र न्ही कितले आमी चड उलयता केदाळ मात आमचे आत्मीक स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाता कोणायकी ताच्या आत्मीक जिवितान मुखार वचचे जाल्यार विगी बलिश्ट जायचे जाल्यार तांणी आत्मीक रितीन उलोवची गरज आसा कोणाच्या जिवितांत तुमकां आज धैर्य ना जावंक मुखार येवन देवाचे उतर दिवंक या हेरांक कोणायकी शिकोवंक तुम्ही पळया ही भास उलोवन पळया तुमचे जे आसले ते पयसर भायर येता आनी तुमकां बोल्डनेस जाता मुखार सून उलोवंक जावं दी एकाले सांगूंक जावं दी करूंक दी धैर्य येता त्या देखून ते अलौकीक जावन आसा त्या देखून पर्येकल्यान ती उलोवची गरजेची जावन आसा प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया हांगा नेक्स्ट म्हणटा गुपीत आसले ते हे जाता म्हणून गुपीत आमी म्हळ्यार आर्ट टू आर्ट उलोवचे देवाचे काळीज आनी आत्म्या अंतताव न्हू ते उलोवचे वैगी ते गुपीत आमकां गुपीत जावन पवित्र आत्म्याद्वारे गुपीत संगत्यो ते पटी ते कोणाय लागीं शेअर करूंक जायना त्या टायमार आमी केदाळ बापा लागीं उलयता जिबेच्या भासांनी ते गुपीत आसले ते बापाक कळटा आनी ते आत्मीक संवसारांत न्हू ते कार्य जावंक साध्य आसा आनी एक ते आमी केदाळ ती गुपीत उलयता सैतानाक ती अर्थ जायना सैतानाक ती अर्थ जायनातले वरवीं थोडे पटी आमी पळोवंक गेल्यार जायत्या जाणांक क्वेश्चन आसा म्हाका एक काल एक कॉल आयिल्ले म्हळ्यार तांच्या घरांत कशें म्हण सांगल्यार ल्हान ल्हान एजार मरचे म्हळ्यार ल्हान ल्हान एजार इवन एक्सिडेंट जावन मरचे वा कितेंय एक सुसायड अटेम्प्ट तांच्या फॅमिलींत एक जॉयंट फॅमिली त्या जॉयंट फॅमिलींत ते एक प्रॉब्लेम एक तांकां कितें म्हळ्यार एक स्वताची ती जन्मयना तांणी क्वेश्चन विचारले कित्याक अशें जाता आमच्या फॅमिलींत आमी मागता आमी घरांत तेर्स करता घरांत आमी कुटुंबाचें मागणें करता वा आमी मिसाक जायते तांणी क्वेश्चन विचारले मागीर ती म्हणटा कित्याक अशें आमच्या कुटुंबांत जाता म्हळ्यार एक वर्सांनी तांच्या कुटुंबांत सुमार जाण अवघड जावन इवन हेल्थ इश्यू जावन जायतीं जाणां मेली तांच्या फॅमिलींत तांकां ते म्हणल्यार मोत देखत काले म्हणटात मरण म्हणटात ते वैगी केदाळ तुमी हे एक समजून देवाची या सताची आमी शिकल्या एक्चुअली पळोवंक गेल्यार मरणा वयर आमी ते ब्रेव 4:2:14 कितें आसा ते पिक्चर मरणा वयर ब्रदर ते मरणा वयर अधिकार ना वैगी तशें आसा मग ते प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून केदाळ जिबेच्या बसांनी चड उलयतात ही एक समजून आमकां मेळटा केदाळ ते आमकां नियमशास्त्र त्या शिरापांतले आमकां सोडयलां अशें ही एक समजून आमकां मेळ्ळ्यार जेजून आमचे मरणाचे वयर आमचे वयर ताणें तो अधिकार आमकां हे ना म्हणून घालतात गे ते स्क्रिप्चर जाला आणि आता भुरगीं रक्त मांसाच्या सैंबाची जावन आसता जेजू या मनुष्या सैंबाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो अशें मरणा पाडाव केलो सैतानाक ते अशें मरणाची भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली कोण त्या मरणाच्या भिरांतीन
कोण जी येता तांकां ताणें सुटका जोन दिल्या. हे आमकां समजून जायचे. हे केदाळा आमकां समजता वा आमकां ह्या एका अंतुतावन आमकां सोडयला, आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणून समजून मेळून तांकां केदाळा ती जिबेच्या बसांनी उलोवंक स्टार्ट करतात कुटुंबा समेत बसून घे वा काही वेताना जर्नी करताना काही येताना कंटिन्यू त्या देवाच्या त्या सत्संबंधात असताना सैतान ते खंयचेय काम करूंक साध्य ना. सैतानाक आशे कितें यो आता जिबेच्या बासांनी उलयल्यार, यो बॉर्न अगेन जाल्यार, जेजूक ताणें स्वीकार केल्यार सैतानाचे आशे कितें म्हज्या अंतुतावन तो देवाच्या किंगडमाक येता आनी तो वचून मस्तो आत्मे देवाच्या राजा काढता म्हणून सैतानाचे आशा कितें मारून उडयचे ताका जे मोराज येताना तशें सैतानाची आशा. जाल्यार देवान तातूंत आमकां सुटका दिली, आमकां ही समजून जाय आनी आमकां आमी केदाळा ते कनेक्ट आसा जे पवित्र आत्मे सांगता ते कनेक्ट आमी जिबेच्या बासांनी चड आनी चड उलयतना ते एक्सिडेंट जावचे जावन दी, एक्सिडेंट करूंक आमी रिट्रीट जावन येताना जावन दी, आमी जर्नी करताना जावन दी, सैतान राखोनूच आसता आका ह्या स्पॉटार एक्सिडेंट करी जावे, ह्या स्पॉटार हांवें कितें म्हणी करी जाय, ह्यो देवाचे उतर परगट करता म्हणून सैतानाचें तें. जाल्यार केदाळा आमी जिबेच्या बासांनी उलयतना आमचेर न्ही पयले वचून पवित्र आत्मो तें काम करता. सैतानाक ते अधिकार आसना. हे आमकां समजून जायचे, हे आमी शिकूंक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून ते कितें रहस्य आसा ते गुपीत संगत्यो आसात ते आमी उलयतना एक शारिरीक स्वभावाचे व्यक्तीक म्हळ्यार शारिरीक एक मनशा सैमाचो मनशा सैमांत असतात पैकी शारिरीक स्वभावांत असल्यार त्या एक सैमांत असल्यार तांकां ती अर्थ जायना. म्हळ्यार शारिरीक स्वभाव म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ताका कितें म्हणटात कार्मेल मायंडेड, तांकां ती अर्थ जायना. म्हळ्यार त्या सेन्स नॉलेजांत आमच्या कुडीच्या ह्या ती अर्थ करूंक जायना, तांकां ती अर्थी जायना. इवन आमी पळोवंक गेल्यार आमी प्रिचर आसूंक पुरो वा वॉरियर्स आसूंक पुरो, देवाचे काम करतले जावन आसूंक पुरो, आमी सदावत थोडे पटी आमकां ह्या संवसाराची वडणी संवसाराच्या अंतू एग्जाम्पल सांगूंक गेले इंस्टाग्राम पळोवचे, व्हॉट्सअपार चड टायम स्पेंड करचे, ताचे खंयचे फेसबुकांत चड ते रिल्स ते पळोवचे, थोडी न्यूजाक एडिट जावचे, चड तांतू चड टायम स्पेंड करतना आमचे मन कितें जाता, इल्लेशें पळयलें न्ही आनीक इल्लें चड पळया, आनीक इल्लें चड पळया, आनीक चड पळया, चड पळोवन तें एक एडिट जावचे. त्या टायमार आमी चड जिबेची भास उलयतना आमकां गोत्तू ना पवित्र आत्मो कोणाक गरज आसा त्या टायमार कोणाचे कॉल येवन आसूंक पुरो. आमी केदाळा ह्या संवसाराच्या वडणींत पडटा त्या दाळा आमकां काले जाता कोणाचे कॉल आयल्यार रिसीव करचे नाका, राव ताचे कडेन मागीर उलया, पयलीं हांव हे रिल्स पळयतां, हे एक हांव पळयतां, एक मेसेज हांव पळयतां, एक न्यूज हांव पळयतां. तशें जाता गे ना, जाता मस्त पटी जाता तें न्ही ब्रदर? वय वय जाता जाता जाता. त्या टायमार गोत्तू ना पवित्र आत्मा कोणाक एक मागण्याची गरज आसता, कितेंय जावन आसता, आमी चड त्या रिलेशनशिपांत आसल्यार मस्त बरें. ते आमी चड आनी चड जिबेच्या बासांनी उलयतना आमकां ते रिलेशनशीप चड जाता. म्हज्या आनी म्हज्या बापा लागीं, म्हज्या आनी ते पवित्र आत्मेचो तो संबंध चड जाता. आतां एग्जाम्पल सांग, नवीन काजार जाल्ली जोडी आसात, तांकां एक दिसांनी कळटा गी गोवा कितें जाय वा बायलेक कितें जाय, एक दिसांनी कळटा गी कितें गोवाक लायक वा बायलेक खंयचे लायक, ते एक दिसांनी कळना. वैगी केदाळात ती एकामेका सांगाता उलयतात, एकामेका रावतात, एकामेका त्या एका रिलेशनशिपांत ती डेली असतात, ते दाळा तांकां मात्र कळटा. वैगी ते दाळा सुमार वर्सां जाली, 4-5 वर्सां जाली, इवन गोव भायर जावन येता न्हय, एक गाडी असो साऊंड आयकल्यार वा एक कोंकली काडल्यार येसू मनीस आयलो म्हणून सांगतात. वैगी डॅडीत आयलो, भुरगीं पळय सांगतात डॅडीत आयलो, मम्मी आयली, अशें
ते म्हळ्यार एकवट तो केदळा तो एक संबंधांत मात्र कळचे त्या एका संबंधांत त्या देखून आम्ही चड आनी चड जिबेची भास उलयतना तो संबंध आमकां कळटा देवाचो तो वॉयस आमकां आयकूंक मेळटा आमकां समजता जेजू तूं म्हजे लागीं उलयलो थोडे पटी थोड्या जाग्याक वचनाका म्हण सांगता थोड्या पाड सभेक आमकां भितर तावन एक वॉयस आयकल्यार आमी नेग्लेक्ट करता त्या वॉयसाक खंयचो वॉयस कोण उलयता तशें जाल्यार केदाळा त्या एका संबंधांत आमी आसता तो वॉयस आमकां इंटरप्रेट करूंक जाता तो वॉयस आमकां समजून काडयोंक जाता वॉयस आमकां कळटा त्या देखून आमी चड आनी चड जिबेच्या भासांनी उलयतना ते गुपीत आसले एक आमकां देवाक ती समजून मेळटा केदळा गुपीत आसले गुपीत संगत्यो कळटा आनी आमचेर पयले वचून पवित्र आत्मो त्या जाग्याक वचून काम करता प्रेज गॉड हालेलुया ब्रदर प्रेज गॉड गॉड आनी एक कितें म्हण सांगल्यार ही भास पयले आसल्या खंयच्याय प्रवाद्यांक नातली तुमी पळया मोइजे जावं दी एलिशा दानियेल तांकां पुरा ती नातली ही आमकां मेळ्ळ्या ही भास म्हाका आनी तुमकां ती उलोवंक जाता त्या देखून सैतान मस्तो आमकां आडयता खंयची भास उलयताय ही कॅथलिकांक दिवना वा ही व्हडल्या प्रिचर्सांनी उलोवचे वा ताका काले ओली आसा जे पवित्र आसा जे ताका इतले मागणे केल्या मात्र ते गिफ्ट येता वा ती इतले वेळ बसल्यार मात्र तुमी सक्रामेंता मुखार बसल्या मात्र ते गिफ्ट येता तशें आमकां काले करता सैतान ती भास उलयनातले बरी मस्त टॉट्स आण घालता ते एक काले ते एक फुलिशनेस म्हण येते एक ते टॉट्स आण घालतना आमी उलयनासतना रावचे कितले जाणां ते उलयनासतना फाटी गेल्यांत मस्त जाणां गेल्यांत काले उलयतात ती कित्याक उलयतात अर्थ जायना आमकां अर्थ जायनातली भास कित्याक आमी उलय जाय अशें पुरा ते सैतान आण घालचें ते सैतानाक ते लायक ना उलोवचे ती बापा लागीं एक जातात म्हणून ते सैतानाक कितें जाता कितें म्हणी नाका जाल्ले थॉट्स घालता प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया सांगा ब्रदर वय कितें वय प्रेज गॉड थोड्या संदर्भांनी आमकां कशें कितें मागाचे म्हणी कळना खाले करचे केल्या थोड्या सिट्युएशनांनी ह्या वेळार खाले करचे त्या सिट्युएशनार केदळा आमी टंग्सार प्रेयर करता तेदळा आमकां मुख्य वाटे उक्ते जातात म्हज्याच जिवितान हांवें पयलें सांगलां एक फावटी अशेंच जेवतना एक आड म्हज्या ताळ्याक शिरकाले खाले केले ती भायर हाडले खाले करचे म्हाकाय कळना शीत गिळल्यार वचना मागीर राप्पा मध्य गेले टंग्स प्रेयर केले टंग्स प्रेयर करनासतना मध्य गायले पवित्र आत्म्यान गेले ताका जेजूच्या नांवान तूं सांग कामांड कर जेजूच्या नांवान हांवें कामांड केले आड भायर या म्हणून शिरकाल्ल्या आनी वचून हांव गेले इमिडिएट ते भायर येयले त्या देखून थोड्या सिट्युएशनाक कितें करचे खाले करचे कन्फ्युजन आसतना केदळ आमी भासाचे देणान उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां एकच ताच्यात उतरां मरिफात आमच्या मनांत उलयता ह्या हेरां मुखांतरी उलोवंक बरो अचानक आमकां कळना आमकां आनी एक मुखली वाट त्या वेळार उक्ती करून दिता प्रेज गॉड हालेलुया कोणाची क्रिस्तमनी आसा गे जिबेची भास उलयतना हांव एक सांगता म्हजे एक पटी तशेंच जाल्लें आमकां ते एक नंबर जाय जे आसले ते एक अनलॉक जाल्ले ते खंयचे नंबर कितें म्हणून उडा सत्तना खंय बरोवन दवरले नातले मस्त ते एक हें जालें इमिडिएट मागीर स्टार्टींग आमी आमचे स्वंत प्रयत्न करता मागीर इमिडिएट पवित्र आत्मा सांगता तूं जिबेच्या भासांनी उलय एक वॉयस तूं डिपेंड जा म्हाका म्हण एक दोनच मिनीट हांवूय आसली म्हजो भुरगीं म्हजी न्हवरो सगळीं आसली आमी मेळोन एक 2-3 मिनिटां जिबेच्या भासांनी उलयल्या
इमिडिएट एक नंबर आमकां होली स्पिरीट दिता आणि ते नंबर आमी क्लिक करतना ते ओपन जाता. प्रेज गॉड. तशें आमकां एक एक पटे कळना तशें केदाळा कितें काले करीजे म्हण इमिडिएट आमी पवित्र आत्म्यांक डिपेंड जावंक जाय. कोणाची आसा गी टेस्टिमनी सांगयेत. वय पवित्र आत्म्याच्या विशयान सांगतना म्हाका एक उडास येता. लास्ट टाइम एक अशें ते गोत्ता हांवें सांगलां पयलें ते एक सुटकेस आमची लॉक जाली नंबर लॉक जावन ते भुरग्यांनी खेळ्ळें नंबर दिशी जावन खंयचे मिसमॅच जाताले. हांवें फास्ट ट्राय केलें वचून 2-3 फावटी जावना. मागीर पवित्र आत्म्या लागीं सांगलें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका कुमक कर म्हणून. इमिडिएट एक 2-3 फावटी गेले खंयचे एक नंबर सडनली मॅच जाले. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक खरी एक वता मुखलें फाटलें आनी मुखार कितें जावंक आसा आदी कितें जालां आतां कितें जावन आसा आनी मुखार खालें जावंक आसा त्या लागून पवित्र आत्म्याची मजत मागची आमी इम्पॉर्टंट तुमच्या हर एका कामा वेळार. प्रेज गॉड. आनी कोणाकी रोनाल्ड ब्रदर एक सांगा एक लायनाची टेस्टमनी सांगल्यार मस्त जणांक युट्यूबार पळयताल्यांक यूज पडटा. हांगा सगळीं उलयतात जिबेच्या बसांनी. प्रेज गॉड. आनी कोणाक काही सवाल आसल्यार विचारयेत जिबेच्या भासा विशयान समजना जाल्यार या एक्टिवेशन जावना जाल्यार. वय वय. प्रेज गॉड. अनम्यूट दिला वय वय. कोणाच्यान म्यूट आसा न्ही. हँड रायज करा तशें उलोवंक. प्रेज गॉड सिस्टर. प्रेज गॉड. एक फावटी आमी सेंचो या मागण्याकच येताना रात जाल्ली लेट पाटी येवंक ते मेरामाजेल मागणे आसले तेका. त्या पाटी येताना आमकां एक आत्मी भयण पावंक आयिल्ली तिची अर्द्या वाटेर हांगा लागीं येताना गाडी बंद पडली. गाडी बंद पडली म्हणून आतां कालें करचें कांय समजना राती लेट जाल्लो. काय समजना म्हणून मागीर आमी टांगसान प्रेयर म्हणून रावल्या हेलेनी हांवें ती आत्मी भयणी प्रेयर म्हणटा तिका पक्का उडास आयलो. एक तांचो शेजारी पोरनो वळखीचो ताणें येवन तत्क्षणात कोणाक आपोवन हाडलें आनी गाडी स्टार्ट केली. तांगसान प्रेयर केलें तत्क्षणाच आमकां तें कळ्ळें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. थँक यू जीसस. एक टेस्टिमनी आसा सिस्टर. थोड्या तेंपा पयलीं म्हज्या घोवाचें क्रिएटिन म्हळ्यार ते किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट ते रेज जाल्लें चड जाल्लें. मागीर तो तेणे वेतालो तेचे मस्त मागीर एक दीस सडन म्हणालो सिंथिया तूं म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागणें कर ते हांव बरो जाता म्हणून सांगूंक लागलो. ताका हांवें सोफार बसून हांव ताका स्क्रिप्चर एक्सप्लेन करतना तो हांवें कालें सांगल्यार सिंथिया म्हाका समजना म्हणटा. ते दाळा हांवें होली स्पिरीट तूं म्हाका शिकय हांवें कालें करी जाता म्हणून. ते दाळा हांवें ताका सोफात उठोवन व्हरून ताका चॅरार व्हरून बसयलें आनी ताच्या मुखार हांवें म्हजें आनी एक चॅर घालें तसो हात धरलो आनी सांगलें हांगा म्हज्या आनी तुज्या मुखार हांगा जेजू आसा आनी म्हाका होली स्पिरिटान उडास दिलो म्हजी मालगाडी तूं ल्हान आसतना कशें उलयतालें म्हणून तें ते म्हणटालें. ताका हांवें म्हणलें तूं दोळे धांप हांगा जेजू आमच्या प्रेझेन्सार आसा देखून तूं तुजें तोंड उक्तें कर ते म्हूण सांगलें हांवें ताका. ताणें ताचें तोंड उक्तें करून दोळे धांपून ताणें मागणें करून सुरू केलें. ताणें सांगलें ते 2 मिनटां जायजे जाल्यार सिस्टर ताणें ताच्या दोळ्यांत हांव दळा मस्त दुख आयली आनी ते म्हणून शब्द आयले आनी ताका मस्त लायट जालें आंग पुरो उंच जालें म्हणूंक लागलो. ताच्या माथ्यार प्रेयर केलें. मागीर 3 दिसां उपरांत हांवें ताका सांगलें तूं वचून आतां तुजें परतून तुजें ब्लड टेस्ट रिपीट कर म्हणून आनी ताणें वचून ताचे ब्लड टेस्ट रिपीट केले. पुरा ताचे किडनी फंक्शन टेस्ट क्रिएटिन पुरा हर एक नॉर्मल आयलें सिस्टर. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू. वय पवित्र आत्मा काम करता. आमकां गोत्तू नासल्या टायमार त्या सिच्युएशनार आमी केदाळा जिबेची भास एक ल्हान वर्ड पळय ती सिस्टर म्हणाली ल्हान आमी काले आनी एकले उलयले बरी हांवें उलय जाय तशें कांय येना. तुमकां खंयच पवित्र आत्म्यान दिवचें तें एक वर्ड आमी उलयता जाल्यार ते पावता. प्रेज गॉड. थँक्यू सिस्टर. आनी कोणाक उलोवंक आसा गे?
अनम्यूट आसा सगळ्यांक उलयत. Thank you, Jesus. कोणाक उलोवंक ना जाल्यार थँक्स गिविंग प्रेयर करया. मागीर नेक्स्ट शिकया. ब्रदर, थँक्स गिविंग प्रेयर. प्रेज गॉड. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बापा, आयच्या दिसा परत तू आमकां सांगात हाडल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आणि पवित्र आत्म्याच्या जैतीन साहित्य सता तुवें आमकां आयच्या दिसा उगडापी गेले. कित्याक तुजे उतार सांगता कोण जिबेच्या भासांनी उलयता तो आपल्या बापा लागीं उलयता शिवाय तो उलयले मनशाक कोणायकी समजना आणि आत्म्यान प्रेरीत जावन तो जैत गुपीत सांगते तो बापा लागीं उलयता. वय बापा, पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी सदांच ही भास उलोवंक आणि त्या तुझ्या एक कोटांत आमी रावंक आणि तुवें कितें पुरा आमच्या जिवितांत करून दवरलाय ते भासाच्या देण्या मुखांत्र चड आनी चड उलोवन ताचे उगडापण आमच्या जिवितांत आमी जाणा जावंक आणि तू आमकां कितें शिकयताय तेस उगडापण हेरांकी दिवंक तुवें आमकां फोव करचे बसत अर्घां दिता. कशें एक आवय एक भुरग्या तेगी मोगान उलयता तशें आमी सदांच ही मोगाची भास वापरून तुज्या एक कोटांत चड आनी चड संगतपणान जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फोव जावं दी. अशें आमी सर्वांनी तुज्या एक कोटान जिवन तुज्या रजांत कितें पुरा तुवें आमकां तयार करून दवरलाय खरी एक सत आमी तुज्या उतरां मरिफात आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्येन जाणा जावन आमच्या जिवितांत आमी ते वापरून हेरांकी शिकोवंक तुवें आमकां फोव करच्या बसत अर्घां दिता. अशें ह्या बसाच्या देण्या मुखांत्र आमचो संबंध चड आनी चड वाडोवन कितें पुरा उगडापण आमकां आनी हेरांक कितें गरज आसा तुवें आमकां कळीत करच्या बसत अर्घां दिता. अशें सदांच तुज्या नांवाक महिमा जावं दिवंक मागता. ही सर मागणी भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. आमची हर एक शुक्रारा सकाळी 9:30 वरां 4 वरां मसरी उल्लालांत आमची रिट्रीट आसा. येया, हेरांकी सांगा, आपोवन हाडून येया, तुमी येया. एक दिसाची रिट्रीट ते मागीर हर एक दिसा झूमार आमचे क्लास चलता. तुमी येया. कोणाक इंट्रस्ट आसा हे टिचींग म्हळ्यार हे स्वताची टिचींग शिकोवंक कोणाक म्हण इंट्रस्ट आसा तुमी मुखार येवन आमकां सांगयेत, आमकां कॉल करून सांगल्यार आमी तुमकां हे अवकाश दिता शिकोवंक. तुमी शिकोवंक मुखार येवयेत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. बाय. फाल्यां मेळया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड.